पुराय गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत होळी व्हडा उमेदीन मनयली। गोंयांत होळीचो उत्सव मार्च म्हयन्यांत पूर्णचंद्र दिसा उपरांत मनयतात। वसंत ऋतूक येवकार दिवन आनी थंड गिमांचो निरोप दिवपाक भारतीय लोक होळी खेळटात। पुनवेच्या दिसा सकाळीं रानांत वचून होळी नाचयत देवळा कडेन हाडटात। तिका आम्याच्या ताळ्यांनी रंगोवन तिची पुजा आनी गाराणें घालून मध्यान राती होळी घालतात। पुराय गोंयांत रंगाची होळी मनयतात, पूण सांगेच्या मळकर्णे वाठारांत होळयेचो सण एका वेगळ्याच पद्दतीन मनयतात। मळकर्णेचो शेणी उजो हो गोंयभर फामाद आसा। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन शेणी उज्याच्या परंपरा चलता। गुलाल आनी रंगाची उधळ करून न्हय जाल्यार चक्क उज्याच्यो किटयो उधळून ही होळी खेळटात। सोमारा रातीक हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। शेणी हातांत घेवन ताका उजो घालून झाडाच्या चुट्टान उज्याच्यो किटयो आपल्या आंगार फाफडून घेतात। ते पळोवपाक शेकड्यांनी लोक मळकर्णे गांवांत येतात। शिगम्याच्या पुनवेच्या राती कडेन हो उत्सव मनयतात। दर वर्सा प्रमाण पणजे आझाद मैदानार पणजे शिगमो उत्सव समिती होळये निमतान रंगपंचमीचें आयोजन करता। पूण हो आझाद मैदान आतां होळी खेळपाक पणजेकारांची वाट पळयतालो। शिगमोत्सव समिती दर वर्सा आझाद मैदानार ऑर्केस्ट्राचें आयोजन करून होळयेचें एक वातावरण तयार करता। फाटलीं 10 वर्सांच्या प्रमाण आझाद मैदानार होळी जाताली त्या जोशान पणजेच्या होळयेक आतां नेट उरलो ना। पणजेकार आतां पयलीं भशेन होळी मनोवपाक आझाद मैदानार कित्याक येनात हें कोणाकूच खबर ना। मात पणजेच्या ह्या आझाद मैदाना वयल्या रंगमंचमेर बिगर गोंयकार मात आपली नेटान उपस्थिती लावन होळी एन्जॉय केल्या। उदकाच्यो पायपलायनी घालपा खातीर आसूं येना जाल्यार हेर अत्यावश्यक सुविधा उबारपाचें काम। लोक ह्या प्रकल्पा खातीर लागपी सुवात दिवपाक एनओसी दिनात। लोकांक सुविधा जाय, मात जेन्ना जमीन संपादनाचो विशय येता तेन्ना मात लोक जमीन दिवपाक फाटीं सरता। बाजार भावा प्रमाण मोल दिवन लेगीत लोक जमीन दिवपाक न्हयकारतात अशें PWD मंत्री निलेश काब्राल हांणी म्हणलां। गोंयाक खण म्हाल निर्यातीचें केंद्र करपा खातीर गोंय सरकारान पावल उबारलां। हे राज्यांतल्या खण उद्देजकांक आतां गोंयच्यान खण म्हालाची निर्यात करपाक मेळटली। सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून कर्नाटक वा महाराष्ट्रांतल्या खण उद्देजकांकूय आपलो खण म्हाल गोंयच्यान निर्यात करपाक मेळटलो। ह्या नादी फकत लीज धारकांकूच खण म्हाल निर्यात करपाक मेळटालो। पूण बेकायदेशीर खणकाम, सांठवणूक आनी वाहतूक प्रतिबंध नेम 2013 दुरुस्त केल्या। ताका लागून हे राज्यांतल्या खण उद्देजकांक तांचो खण म्हाल गोंयच्यान निर्यात करपाक मेळटलो। हाका लागून अर्थीक येणावळ वाडटली आनी रोजगाराच्यो संधी निर्माण जातल्यो।
70 लागिल्लो उजो हो मनशांनी लायिल्ल्याच्या अहवालांतल्यान सिद्ध जाला. कोणे तरी आपल्या काजीच्या बागायतीक लायिल्लो उजो ह्या सगळ्या वाठारांत पातळ्ळो, जाका लागून म्हादय अभयारण्यातल्या साबार सुवातींचें लुकसाण जालां. हातूंत सांठ्रे, चोल्ला, पारवाड आनी चरावणे ह्या 4 वाठारांचो आस्पाव आसा, अशी म्हायती दीत रानमंत्री विश्वजीत राणेन खंत उक्तायली. चोल्ला घाटांत वचून उजो लागिल्ल्या सुवातीची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. हाच्या फुडें अशा पद्दतीन जर बागायतीक उजो लागत जाल्यार सादूरताय बाळगुची अशें आवाहन रानमंत्री विश्वजीत राणेन दिल्या. सोनसड्या कोयर प्रकल्पाक सांठून उरिल्लो 98% कोयर नितळ केला. उरिल्लो 2% कोयर 1 सप्तका भितर नितळ करतले अशें गोंय सरकारान सोमारा उच्च न्यायालयाक सांगलें. हिंदुस्तान वेस्ट ट्रीटमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडाक सोनसड्याचो कोयर नितळ करपाचो कंत्राट दिला. सोनसडो कोयर मुक्त करपाचें हें एक व्हडलें लक्ष्य आसा अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी न्यायालयाक सांगलें. ह्या कंत्राटदाराक रिफ्यूज डिरायव्ड फ्यूल थळावयल्यान निवळ करपा खातीर सुमार 1 वर्स वेळ दिला. एकदां हें जालें म्हणटकूच मडगांव नगरपालिका वाठार आनी भोंवतणच्या वाठारांत निर्माण जावपी कोयर बरे तरेन वेवस्थापन करपा खातीर घन कोयर वेवस्थापन प्लांट स्थापन करपाची राज्य सरकाराची मोख आसा अशी म्हायती ॲडव्होकेट देविदास पांगम हांणी दिली. पणजे शारांतली कामां G20 परिशदेच्या फाटभुंयेर सुरू दवरप काय ना ताचो निर्णय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता कडेन भासाभास करून घेतले अशी म्हायती महसूल मंत्री आनी पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सरात हांणी दिल्या. शारांतले मुखेल रस्ते खणल्यात, ताका लागून G20 येवपी प्रतिनिधी अंतर्गत रस्त्याचो उपेग करून परिशदेच्या सुवातेर भरपाचो पर्याय ह्या वेळार थारतले अशें तांणी सांगलें. 31 मार्च मेरेन स्मार्ट सिटी वरवीं सुरू आशिल्ली चडशीं कामां पुराय जातली अशें बाबुशान म्हणलां. गोंय राज्य बायल आयोगाच्या अध्यक्षपदाचेर रणजिता पै हाची निवड जाल्या. आयोगा कडेन आशिल्ल्यो बायलांच्यो कागाळी सुटाव्यो करपाक हांव काम करतली तशेंच जबाबदारीन हें पद सांबाळटली अशें पै हांणी सांगलें. बायल आयोगाचें अध्यक्षपद लागीं 1.5 वर्स रितें आशिल्लें जाल्यार 300 परस चड कागाळी आयोगा कडेन पेंडींग आसात. गोंयच्या वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी उदका पुरवणी सारकी जायना हें हांव मान्य करतां, मात तें उदक ना म्हणनी जाल्यार तांत्रीक आडमेळी आयिल्ल्या खातीर जाता अशें निलेश काब्रालान म्हणलां. तशेंच सांत आंद्रे मतदारसंघांतल्या फकत आगशी वाठारांत उदका पुरवणी सारकी जायना तो प्रश्न सुटावो करतले अशी म्हायती PWD मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिल्या. 70 टँकर माफिया आसा असो मंत्री विश्वजीत राणेन केल्लो आरोप तांणी न्हयकारला.
पेडणेच्या कोटकार वाड्यार काजू बागायती मंगळारा दनपारा अचकीत उजो लागलो. दनपारा आशिल्ल्या कारणान उज्यान बरोच पेट घेतलो. कितलीशींच कांजीची झाडां ह्या उज्यान लासून गोबर जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालो पिदळा कळीत केल्या उपरांत तांणी घट्टूक थळार बेगोबेग धाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. मोर्जेच्या आगारवाड्या वयल्या पारंपारीक पद्दतीन मीठ वेवसायाक सुरवात जाली. मोर्जे वाठारांतले हे वेवसायीक फाटली कितलीशींच वर्सां जाली पारंपारीक मिठाचो वेवसाय करतात. लोक भाड्यानी मिठागर घेतात आनी हो वेवसाय करतात. सरकारी नोकऱ्या परस सरकारान योग्य अनुदान आनी आदार दिल्यार हो पारंपारीक वेवसाय फुलपाक शकता अशें मिठाचे वेवसाय करपी वेवसायिकांचें म्हणणें. दिगंबर कामत फाटली 30 वर्सां जाली मडगांवचे प्रतिनिधित्व करीत आसात. चडशे फावटी कामत सत्तेंत लेगीत आशिल्लो. मात मडगांवच्या उदरगतीचें काम ताका अजून मेरेन जमिल्लें ना अशें म्हणीत फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायन दिगंबर कामतीचेर टिका केली. ज्या लोकांनी मडगांव आनी फातोड्डेच्या उदरगतीची सातत्यान इत्सा दवरल्या त्या लोकांनी केल्लें हें जाहीर उद्घाटन अशें म्हणीत आमदारान ओल्ड मार्केट सर्कल ते माडेलांतल्या सान फ्रांसीस झेवियर लागच्या कदंबा बस स्टँडा मेरेनच्या उदरगत कामाचो बुनयादी फातर घातलो. गोंयांत जावपी 37 राष्ट्रीय खेळांचो IOAचे अधिकाऱ्यांनी नियाळ घेतलो. 37 राष्ट्रीय खेळां सर्ती खातीर गोंयांत बरी तयारी केल्या देखून IOAच्या अधिकाऱ्यांनी समाधान उक्तायलां अशी माहिती खेळां मंत्री गोविंद गावडेन दिली. राष्ट्रीय खेळां निमतान AOAच्या अधिकाऱ्यां वांगडा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मंत्री उलयताले. बोंडला अभयारण्यात वाघां खातीर गरजेची साधन सुविधा नाशिल्ल्यान नवे वाघ हाडपाचेर विचार नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण रानमंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. मात रान खात्याच्या आदारान सांगेच्या नेत्रावळी वाठारांत योग्य ती सुवात सोदून काडून टायगर पार्क वा सफारी करपाचो प्रस्ताव बेगीनूच मांडटले अशें ह्या वेळार विश्वजीतान सांगलें.
सोमारा सांजेर पेडणे वाठारांत भर रस्त्यार 2 बैलांची धिरी चालू आशिल्ली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बैलांची ही झगडी पेडणेच्या शेतकार सोसायटी सामकार सुरू जाली ती बद्द पेडणेच्या पुलीस स्टेशना मुखार थांबली. कायद्यान जरी 2 बैलां मदीं धिरयो लावपाचेर बंदी आसा तरी लेगीत ह्या 2 बैलांनी एकामेका आड झगडपाचें कशेंच पोंद केलें ना. कारापुरा लोकवस्ती लागीं उजो लागपाची घडणूक मंगळारा घडली. भर दनपारच्या कडार उजो लागिल्ल्यान उज्यान व्हडलो पेट घेतलो देखून लोकांचेर आकांत आयलो. कारापूरच्या ज्ञान ज्योती हायस्कुला मेरेन उजो पाविल्लो. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटकीच दळाचे जवान घडणूक थळार पावले आनी उजो पालोवपाचें काम नेटान सुरू केलें. कुडप वाड्या वयल्या मळाक हो उजो लागलो. उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना. मुडकूड आंगोदा वाठारांत श्री लाखणेश्वर देवस्थानाचो मंगळारा जात्रोत्सव जालो. मल्लिकार्जुन आनी लाखणेश्वर देवाचे नाते म्हळ्यार मामा आनी भाचो. कामाक लागून भायर रावपी लोक लेगीत ह्या जात्रोत्सवा निमतान आपल्या गांवांत जात्रेक येतात. ह्या जात्रेक दिवजोत्सव लेगीत जाता. दादल्याक अभिषेक घालपाक मेळटा जाल्यार 125 बायलां दिवजा भेटयतात. हजारांनी भाविक ह्या देवाची भेट घेवपाक येतात. व्हडा भक्तिभावान हो जात्रोत्सव साजरो करतात अशें समितीच्या वांगड्यांचें म्हणणें. सोमारा सांजेर गिरी वाठारांत शॉर्ट सर्कीट जावन एक किट्टी उसळ्ळी, जाका लागून माडाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. माडा सयत कुशीक आशिल्ल्या सुकिल्ल्या तणाक उजो लागलो. मात वेळार घडणूक थळार पाविल्ल्या उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणांत हाडपाक यश आयलें. दिवचले सरकारी पावड्या वयले शिगमो मनोवपाक नव्या शिगमोत्सव समितीची स्थापणूक केल्या. शुक्रारा 10 तारखेक दिवचल शारांत शिगम्याची मिरवणूक जातली. त्या निमतान चित्ररथ, रोमटा मेळ, लोकनाच आनी हेर सर्तीचें आयोजन केल्या अशी माहिती शिगमोत्सव समितीचे अध्यक्ष आनी दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा समितीचे हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. बोड्डे वडा कडल्यान मिरवणुकेक सुरवात जातली. कदंब बस स्थानकाचेर ती सोंपतली अशी माहिती आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिल्या.
खंयच्याय गजालीची दर वाड जाताच मात ती एकदम 350 रुपया वाडटा हें योग्य न्हय अशें म्हणीत काँग्रेसीच्या अमरनाथ फोंडकेकारान भाजपाचेर टिका केली. ही दर वाड फकत सिलिंडराची जावंक ना जाल्यार हेर जीवनात आवश्यक गजालींची जाल्या आनी ताचेर हें सरकार कांयच करिना अशें पणजीकारान म्हटलें. जाल्यार लोकांचे येणावळीचें प्रमाण देंवत आसा, बेरोजगारी वाडल्या अशें आसतना लोकांनी ह्या दर वाडीक कशें तोंड दिवप असो प्रश्न काँग्रेसीच्या एल्विस गोमसान विचारला. म्हापसा शिगमोत्सव 12 तारखेक जातलो अशें म्हापशेकारांनी सांगलें. गोंयांत सगळ्यांत पयलीं शिगम्याक म्हापशेच्यान सुरवात जाल्ली. ते मेरेनच्यान म्हापशेचो शिगमो हो आयतारचो जाता. तशेंच आयतार हो देव बोडगेश्वराचो दीस. हाकाय लागून म्हापशेचो शिगमो आयतारचोच जावचो अशी म्हापशेकारांची मागणी आसली. शिगम्या खातीर म्हापशेकारांनी देव बोडगेश्वराच्या देवळांत वचून गाराणें घातलें. आतां मुख्यमंत्र्यान म्हापशेचो शिगमो आयताराक करपाचें आस्वासन दिलां अशें म्हापशेकारांनी सांगलें. ह्या दिसांनी उजो लागपाच्यो घडणुको घडत आसात. मंगळारा हळीदवाडो केरी 70 हांगा काजूच्या झाडाक उजो लागून व्हड प्रमाणात लुकसाण जालां. म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत वाळपय उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार पावले. उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न चालू केलो. रिवोणा गांवच्या शिगम्याची सोमारा सांगता जाली. गांवकारांनी शिगम्याचे जायते पारंपारीक नाच तांच्या शिगम्याच्या निमण्या दिसा सादर केले. फाटल्या बिरेस्तारा रिवोण गांवांत आपल्या पारंपारीक पद्दतीन शिगमोत्सवाक सुरवात जाली. शिगम्या बरोबर पौराणीक कथांचेर आदारिल्लीं नाटकां ह्या गांवचे लोक शिगम्याच्या दिसान सादर करतात. रिवोण गांवच्या शिगम्याची खासियत म्हळ्यार तालगडी खेळ. शिगम्याच्या निमणे दिसाक रिवोण गांवच्या लोकांनी तालगडी खेळा सयत शिगम्याचे सगळे खेळ सादर केले. कुडचड्यार रवींद्र भवना लागसारच्या खेळा मैदानाक तणाक अचकीत उजो लागलो. घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनाथळार पावले. पूण खेळा मैदानार पोत्रे आनी हेर सामान आशिल्ल्यान उजो पालोवपीची गाडी घडणूक थळार व्हरपाक मेळूंक ना. तरी उजो पालोवपाचो यत्न जवानांनी केलो.